काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां मग जे वीक्षण तुम्ही आसात काल आज फाल्यां ह्या अपुरबायच्या कार्यक्रमांत दैजी वर्ल्ड 247 हांव आल्विंदांती पेर्नाल रोशन बेळमण एक अद्भुत तालेंत तो कितें चिंता त्या कार्याक देंवता आनी यशस्वी आपणायता. ताणें हर एकल्या संगतींत नवें नवें मिसांव हाडलें आसा. एक लायक जावन मनशापण आनी खंडीत जावन ह्या समाजांत समुदायांत जात कात लेखी नासतना समाजेचो समुदायाचो प्रकृतीचो आनी मनशाचो मोग केल्लो व्यक्ती रोशन बेळमण आसा. आनी तो म्हणटा संगीताच्या ताल्यांत म्हाका आसा जायते तांणी सरतात तुवें कितें गांवचें रावयलां बरोवचें रावयलां आनी वजंत्र खेळचें रावयलां म्हूण त्या खातीर ताणें मोन केलें हांव एक सांज आसा करतां कित्याक म्हजो संस्थो ह्युमॅनिटी 10व्या वर्साक पांय तेंकता दशमन असो आराम करता. सो आराम करता आसतना हांव म्हजींत पदां घेवन एक सांज आसा करतां आनी निमाणी सांज संगीत सांज म्हणटा तो आमच्या मदत आसा रोशन बेळमण एक अद्भुत तालेंत. कार्यक्रमाक स्वागत रोशन. देव करूं मास्टर. येस ही निमाणी सांज म्हणटना साबार जाणांचे कान नीट जातात मन नीट जाता. हे निमाणी म्हणलो शब्द कित्याक? निमाणी सांज म्हळ्यार हांव ह्या तुवें ऑलरेडी सांगलें तें ह्या फिल्डांत मस्त एंटरटेनमेंट फिल्डांत तूं मस्त पयस आसा साबार तेंप जालो आनी हातूंत तूं व्यस्त आसा मनशापणाच्या मिसावांत. हांव म्हाका तें विसरून गेल्ल्या बरी आसा न्ही जाय की पूण जायत्या जाणांची आशाय आशिल्ली प्रत्येक जाण म्हज्या खास इश्टांची असले एक संगीतकारी उबें करीचे म्हणून आतां बरो अवकाश नशिबांतल्या चेडवा CD येवन त्या टायमार एक दोकलो जावन 20 वर्सां जालीं आनी नशिबांतल्या ह्युमॅनिटीक नेक्स्ट इयराक 10 वर्सां जातात. दोनी सांगाता गेलें जाल्यार तांतूय हांव आसा आनी तूंय हांव आसा देखून हे एक चिंतलें हांवें योजन बरें म्हूण. आनी आमकां 10व्या वर्साचें तशें मानसो म्हणटना कांय तरी एक फंड कलेक्शन जायचें कांय तरी प्लॅनिंग आसतात आमची. त्या देखून हो एक बरो अवकाश म्हण गळसून म्हज्या हितैशिनी आमच्या ट्रस्टीनी म्हज्या इश्टांनी तांच्या सजेशना प्रमाणे म्हाका तें मागीर वय म्हूण बगलें. म्हजी दंपून उरलीं जायतीं पदां आत नशिबांतल्या चेडवा सिडींतलीं पदां हिट जाल्यां जाल्यार ताजे उपरांत हांवें आळसाईकरंगी बाकी उरल्यां तीं पदां आनी थोडीं नवीं पदां आसात मे बी तीं घालूंक पुरो ह्या नायटाक. तशें म्हण तो सगळो नायट हांव तूं गायक हांव तूं वजंत्री न्ही बरे बरे संगीतकार बरे बरे गायक आनी आमकां कितलें बेस्ट दिवंक जाता तें दिवन ताजे उपरांत संगीत कार्य हांव उबीं करना अशें हांवें चिंतलां. निजायको निमाणो म्हण न्ही मास्टर पयलोय म्हण येता हांवें कित्याक म्हळ्यार म्हाका ही ओड नातली संगीतकारी उबें करची ओड पयलें तावन ना. सुरवेरे म्हाका माणसोपणाच्या वेदीर म्हयन्याळे मंचेर एक अवकाश दिलो 11च्या घडये तो मेळिल्लो म्हळ्यार ते CD आयिल्ल्या टायमार तो मेळ्ळो म्हणून आमी तें एक सदर केलां. ताजे उपरांत खंयच्याय वेदीर हांवें असलें केल्लें म्हणना पूण उरल्या कार्यक्रमा ओट्टोक देश विदेशांत जालांत. तडे बिडचें म्हाका एकल्याक आपोवन घेया तडे बिडचें आव्हानी आनी एक दोग थोडीं पदां एक तशें अशें न्ही घेवत एक संगीत देखून पयली म्हण येती निमाणी मात्र न्ही पूण एक फावटी जिवितांत आतां अवकाश आसा देखून एक बरी सांज उबे करया अशी म्हणजे चिंता. आनी हातूंत लोकांक एक अवकाश मेळटा एका मारांत एका फातरान 2 आंबे जडयल्ल्या बरी कित्याक म्हळ्यार एका रितीर ह्युमॅनिटी संस्थाकी सांगात मेळटा आनी रोशन बेळमणाकी सांगात दिवंक जाता आनी हो सगळो आयवज चॅरिटीक वता देखून हो एक अवकाश लोक उपयोग करतलो. आनी ह्युमॅनिटी संस्थाचो एक प्रचार 10 वर्सां जालीं आनी की ह्या 2 देश उडपी आनी मंगळूर डिस्ट्रिक्ट ह्युमॅनिटी संस्था म्हळ्यार कितें म्हूण गुंतून येतीं आहात तांकां उडास येवचो कांय गरज पडटना मात थोड्या जाणांक थोडे फोनां म्हाका येताना तांकां संस्था विशयांत जणवायस ना म्हणल्यार बरें बगता म्हाका म्हळ्यार कळटा म्हाका देखून ताजो एक प्रचार जायचे. देखून ह्या संगीत कार्या मुखांतर त्या संस्थेकी संस्थेची वळख की आमच्या एटलिस्ट ह्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्याक जावं दी म्हणलो उद्देश दवरून हें कार्य सदर करता. आनी आतां तुवें म्हळें हें निमाणें न्ही पयली वय म्हूण पूण तूं एक सैमान हट्टी मनीस. तुवें एक कडेन म्हणलें हांव भांगर घालना हाताक म्हूण तुज्या हातांत एक ब्रेसलेट आसतालें केदाळे आनी ती स्टायल मस्त आनी फॉलो केल्ली आसा आनी जायते तरेच्या हातांत ब्रेसलेट आसा. तुवें एक दीस म्हळें आनी हांव हें घालना म्हळें आजुनूय तुज्या हातांत भांगर ना तशें 3 वर्सां जालीं वय हे निमाणी जावचें नाका कित्याक तुज्या लागीं अद्भुत तालेंत आसा. कितें आसूं दी तुवें म्हळें जायत्या जाणांक हाची वळख ना म्हूण आनी दशमन असो म्हणटा आसतना कांय म्हणी योजना घालाय तुवें
तुज्या ह्युमॅनिटी संस्थेतावन जायतें बरेंपण जालां. बस तुवें म्हळें म्हजे संस्थेची वळख तूं थोड्यांक ना म्हणून तुवें प्रकृतीचो मोग केलय, ह्युमॅनिटी वना आसा केलाय, जायते जाणांक घरां बांदून दिलाय आनी उचित वसती योजना म्हणून एक नवेंत कॉन्सेप्ट आसा केलाय आनी जायत्या जाणांक कुडीचे विश्वे कशे दान करियेत म्हणून धाकल्या बरीत त्या दीस दान जाल्ले आसात. तूं केदाळे चिंतना अत्वेंस चिंताय आनी तुजें हें पैन आराम जाल्लें म्हाका कळीत आसा. हांवूच ताचो कार्यनिर्वाहक आसलो. स्वातंत्र्याचो दीस तो आनी तूं मिस्टर युवक ते दाळा तुवें एक मुखेलपण काण घेवन ICUमांत आसलोय म्हण चिंता हांव. बेळमाण तुवें तें ताची काणी सांगी येता की. वय ते एक अंताक्षरी कार्यक्रम आमी उबें केल्ले. वय ह्या इंट्रोडक्शनाक तें सूट जाता म्हणून हांव चिंता. कितें गजाल जाली की म्हळ्यार आमी खंयच्या की आमच्या एका कार्यक्रमाक इन्विटेशन दिवंक लायन्स क्लबाच्या प्रोग्रामाक गेला हांव बेळमाण. सो लायन्स क्लब म्हणटना तातूंत क्रिस्तांव साबार जाण आसात. आमचे उद्यमी, आमचे बेळमाणचे खांबे ते तातूंत आसात. फिरगेचे भितरले दोऱ्या भितरले म्हळ्यार हांव अर्ज जावंचे सांगचें. ते आमी कार्यक्रमाक गेले यूथ आमी ICUMचे आपण दिवंक गेल्या. आमी एकारेक बसल्या कित्याक म्हळ्यार ते आपण दिवंक टायम तांचो सोंपो आसता. ते सिस्टमॅटीक संस्थो. पूण थंय एक तांचे विशय आसात. कोणी एक गेस्ट आयल्यार ते गुरुतिसुविके म्हणटात. इल्ली जेसीस नवर बंदरू नांव व्हरून गुरुतिस्तेवे, इल्ली स्पोर्ट्स क्लब नवर बंदरू नांव गुरुतिस्तेवे, इल्ली मिस्टर नारायण मूर्ती इल्ली बरो बंदरू ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. बरी गजाल. ICUM ಗುರುತಿಸುವುದೇ म्हणून सांगूंक ಗೊತ್ತುನಾ विशय इतना ICUM म्हळ्यार चिल्लर. म्हाका शॉक जालो. अरे इतले संस्था आमचे युवा जाण संस्था आमी हांगा इन्विटेशन दिवंक आयला, आमकां तें गुरुतिसुविके ना, तो सूख कोणाचे तांचे की आमचे की म्हणून म्हाका चिंतूंक लागलो. मागीर हांवें थंयच निर्धार केलो तर आतां हांकां ICUM म्हळ्यार काल म्हणून कळयचें. म्हळ्यार हें आमच्या गांवच्या भितरली गजाल हांवें सांगची. सुमार वर्सां आदली. हय आतां ICUM म्हळ्यार गुत्ता. हय न्ही हें कशें म्हज्या मतीक आयिल्लें घेवन हांवें घालें गेलें एक कार्य उबें केलें. तें संगीत कार्य आसलें अंताक्षरी कॉम्पिटिशन, एक हिंदी कार्य. उद्देश काय आसलो की म्हळ्यार मनोरंजन मात्र न्ही, तें मनोरंजन हिट जालां. उद्देश आशिल्लो सकड संघ संस्थांक आमच्या इगर्जेच्या दोऱ्या भितर हाडचें. म्हळ्यार आमी लायन्साचें एक टीम, जेसीसाचें एक टीम, स्पोर्ट्स क्लबाचें एक टीम, तें हें तांकां ह्या कार्यक्रमा विशयान सांगलें, एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलें, एक धूमधाम एडवर्टायजमेंट केलें. सकडां येयलीं, सकडां सगळे बैल लोकांनी पळयलें आनी तेंच्या गुत्ता तुका केबल TV म्हणून आसता तातूंत तेन्ना लायव्ह आसलें प्रोग्राम. सगळ्या बेळमाणच्यांनी पळयलें आनी त्या दीस सगळ्यांक ICUM म्हळ्यार कालें म्हूण काडलें. म्हाका तें करूंक जाय आसलें. सो ताचे उपरांत लायन्साच्यांनी ताचो धाकटो संघ लिओ क्लब म्हणून आसा तो थंय रचन केलो आनी ताचो फस्ट कार्यदर्शी हांव थंय. सो त्याच लायन्साच्या विशयाक येता हांव. तो गव्हर्नर आसलो एन एम हेगडे तुजे रोशन तुजे ह्युमॅनिटी संस्थो ताचें दफ्तर तें उद्घाटन जाता आसतना ताणें हांवें ताची इंटरव्यू केल्ली आनी बरें ताणें व्याख्यान दिल्लें. एन एम हेगडे त्याच लायन्सांत आसलो केदाळ तूं इनोव्हेशन दिवंक वता आसतना निश्चय रोशन आनी तुवें ह्युमॅनिटी संस्थो उद्घाटन म्हळ्यार तुजो संस्थो आरंभ करून एक अधिकृत ऑफिस ओपन करता आसतनाय तो आयिल्लो आनी ताणें दानय दिल्लें म्हण चिंता. आनी ताची उतरां कशी आसलीं पळय न्ही की म्हळ्यार पळय तो म्हणटा आमी एक संघ संस्था जावन इतलें करता हांव, तूं इंडिव्युज्युअल जावन हें केलां आनी तेच नाय आमी पळयलें. ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा तें कार्यक्रम जाल्या उपरांत NM हेगडे म्हाका चिंता तेदो अध्यक्ष जावन आसलो की म्हणटा ताणें म्हणलें आसा ही कार्य आनी हो चर्को आतां बेळमाणचो माने मातू जाला म्हूण. म्हळ्यार तें तांणी ताजें इन्सल्ट केल्लें न्ही आमकां, इन्सल्ट केल्लें न्ही पूण आमकां चिंतूंक केलें की आमी कालें खरीचें म्हूण. आनी बरो उद्देश आसलो आनी एक बरो संदेश सगळे एक गांव तातूंत क्रिस्तांव हिंदू म्हूण नासतना ज्या त्या तितून सांगता नाही तुका जातकात आनी कितेंच नासलें. ते दळाय हुस्को आसलो समाजाचो आनी आमचेपणू आनी मनशापणू दाखयचें म्हूण. ओके आतां तुज्या दशमहोत्सवाक म्हणजे ह्युमॅनिटी संस्थेचो दशमहोत्सव तुजें म्हळ्यार तूं संस्थापक अशें ताका ट्रस्ट आसा आनी तें आरंभ डिसेंबराक तें एंड आसतलें गड्डलायन तें जातलें आनी जायती योजना आसात ह्या कार्यावरी जें कितें आयवाज एकठांय जाता तो सगळो चॅरिटीक वता आनी कार्यक्रम स्पॉन्सर करता दमाम कोंकण एसोसिएशन सौदी अरेबिया किंगडम ऑफ सौदी अरेबिया. हाचे विशयांत सर्तीक विवर हांगासर एक क्लिप येता पळोवन येवया. मुख्य वीक्षकांनो रोशन बेळमाण एक ब्रँड
ह्युमॅनिटी म्हणलो संस्थो आरंभ कर्ण दशमोत्सवाक पाय तेंगता आणि दशमोत्सवाच्या आरंभार म्हळ्यार सुरवातेर ताची एक संगीत सांज उबारूंक ताणें मौन केलां आनी ह्या बाबतीन त्या संगीत सांगाच्या विशयांत आमी जायते उलोवंक आसा. हांगासर एक ल्हानसो व्हिडिओ आसा तो आमी पळोवन येवया. ह्युमॅनिटी संस्थो मुखल्या वर्सा 10 वर्सां संपयता दशमोत्सव आचरसिता. 10व्या वर्साक पायतेंच्या संदर्भार मंगळुरी कोंकणीन नवो इतिहास रचिल्ल्या नशिबांतल्या चेडवा ख्यातेच्या रोशन बेळमणाची संगीत सांज सादर जातली. दमाम कोंकण फ्रेंड्स सौदी अरेबिया हांणी हे संगीत कार्य सादर करचे जावन आसा. ह्या संगीत कार्या मुखांत जोमोजोंसो संपूर्ण स्पॉन्सरायव्हर्स वा टिकेट कलेक्शन ह्युमॅनिटी संस्थ्याक म्हणजे चॅरिटीक वेता गरजेवंतांच्या गरजांक पावता. दशमोत्सव उडासाक 10 गरजेवंत कुटुंबाक बिडार म्हणजे घरां बांदून दिवचे येवजण आसा. तशेंच दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आनी गरजेवंतांच्या वैद्यकीय चिकित्सेक कुमके हात दिवची योजना आसात. समाजेंत समाजसेवेची क्रांती उठयिल्ल्या रोशन बेळमण तशेंच समाजीक भोव गरज आसच्या ह्युमॅनिटी संस्थ्याक सांगाता सहकार दिवंक हाच्या वर्तो अवकाश तुमकां दुसरो लाभचो ना. तुमचो मोग आनी हुस्को जरूर आसूं. ₹5 लाख मेगा स्पॉन्सर, ₹1 लाख प्लॅटिनम स्पॉन्सर, ₹50,000 डायमंड स्पॉन्सर, ₹25,000 गोल्ड स्पॉन्सर, ₹10,000 सिल्वर स्पॉन्सर. सांगात दिया ह्या मिसावाक पात्रदार जाया देवाच्या बेसावाक. चडीत माहिती खातीर आमकां व्हॉट्सॲपार संपर्क करा. आमचो व्हॉट्सॲप संको 9480201111. मग वीक्षकांनो हांगासर आसात दायजी वर्ल्ड मिडियाचे संस्थापक स्थापक आनी तिसतलो ह्युमॅनिटीचो संस्थापक. ह्युमॅनिटीचे खंयचेय देणगी लोकांतावन येवचे तर जाल्यार ह्या मानेस्तानांच सुरवात करची म्हणजे टिकेट रिलीज करचे वा ते मेकळीक करचे. आनी हांगासर रोशन बेळमणाची संगीत सांज हाचे टिकेटी ताचे सगळे तुमी विवार आयकलो. आनी हांगासर वॉल्टर नंदळिके ही टिकेट हांगासर मेकळीक करता. आनी 7 म्हयने आसात, 7 म्हयन्यांनी नांवाला जावंक आसात मानेस्त वॉल्टर नंदळिके. आनी हांगासर मेकळीक केल्ल्या ह्या टिकेटीचो सगळो विवार एक ल्हानशे क्लिपिंग्स आसा पळोवन येवया. रोशन बेळमण संगीत कार्याच्या टिकेटींचो संपूर्ण आयवज ह्युमॅनिटी संस्थेच्या चॅरिटी वावराक उपयोग जाता, गरजेवंतांच्या गरजांक पावता. एक VIP गोल्ड वा सिल्वर टिकेट घेतल्यार तुमकां अपुर्बायेच्या मनोरंजना सांगाता एक सेलफोन आनी 1 ग्राम गोल्ड जिखसो अपूर्व अवकाश आसा. तशेंच तुमच्या त्यागाक आनी बऱ्या मनाक आमचो मोग परगटून सोशल मिडियाचेर दानीची तस्वीर परगट करतले हांव. एका VIP टिकेटीक ₹5,000 दोगांक प्रवेश. एका गोल्ड टिकेटीक ₹3,000 दोगांक प्रवेश. एका सिल्वर टिकेटीक ₹2,000 दोगांक प्रवेश. VIP गोल्ड वा सिल्वर खंयचेय 5 टिकेटी घेतल्यार तुमकां सडीत एक टिकेट फुंक्याक लाभता म्हणजे वट्टू 12 जाणांक प्रवेश मेळटा. हे ऑफर थोड्याच दिसांक मात्र तुर्त करा. असोलो एक बंगराळो अवकाश सुकय नाकात. तुमच्या व्हड त्यागा कार्यावळी वेदीर तुमकां मोगाचो मान आसतलो. कार्यावळी तुमची तस्वीर प्रचार जातली. टिकेटी मोलाक घेवन तुमकां वा तुमच्यांक अनिवार्य खराणा दरमान कार्याक येवंक जालें ना तर ती टिकेट पाटी पावीत केल्यार आमी ती गरजेवंतांक वांटाव ती खुश पावतली. उडास आसून टिकेटींचो संपूर्ण आयवज चॅरिटीक वेता देखून तुमकां कार्याक येवंक जायनातल्यारी वा लकी ड्रॉंत इनामां मेळनातल्यारी तुमची देणगी जरूर एका दुबळ्याची दुकां पुसतली. तुमकां देवाची बेसांवां लाभतली. ह्या अर्थभरीत योजनाक तुमचो उदार मनाचो सांगात आसूं. टिकेटी खातीर व्हॉट्सॲपार संपर्क करा. आमचो व्हॉट्सॲप संको 9480201111.
हांवें सुरवेर सांगलें रोशन बेळमानान कितेंय चिंतल्यार ते वर्ल्ड टेबलाच्या अमृत हस्तांनी म्हणजे हातांनी उक्तवण जाता. लकी टीबी तांणी तशेंच केल्ली. हय लकी टीबी तांणी तशेंच केल्ली आनी म्हूण सांगतना सांगलें आनी चिंतल्याचें की 25 जावन येवन 25 लाख ओट्टू जाल्ले. ताचे उपरांत निहाल तौराची शो विशेष टिकेट तांणी एस स्टुडियोंत मेकळीक केल्ली. सांगलें 50 लाख जावन म्हणून 50 लाख जाल्ले आनी आज मेकळीक केल्या वळट्या म्हणणो बरो 1 करोड जावन म्हणून. वळट्या तुमचो हांवें सांगिल्ल्यान ते एक 50 लाख जाल्ले न्ही 25 लाख जाल्ले न्ही ते तुमच्या मिनातेन जाल्ले तुमच्या बऱ्या कामाक जाल्ले. पूण हे अभिमान पावता हांगासर रोशन आमच्यात गांवचो आमी दोगांय एकाच फिरगजेंत वाडुल्ल्या. दोगांय सोजा गेले म्हणून दोगांय सोजा गेले. दोगांय आमची वाट वेगवेगळी पूण व्हडना अशें काल कार्यक्रम मेळटाना आमी सांगाता मेळटा. वय साबार जाण विचारतात रोशन इतलो बरो एक संगीतकार कित्याक ताणें गांवचें सोडलें म्युजिकल नायट कित्याक ना म्हणून. ऑफकोर्स आनी ताजे आनी म्हजे एक सिमिलॅरिटी काले म्हळ्यार हांवें दायजी वर्ल्ड सुरू केल्ल्या उपरांत साबार जाणांनी सांगलें तुवें कितें बरोवचें रावलें म्हणून. त्या वेळा ह्या शेड्युलान आमकां बरोवंक कशें जातात. सो हांवें चिंतलें हाणें कित्याक सिंगींग उणें केलें की ह्युमॅनिटीन तो बिजी जालो. पूण आतां ऑन पब्लीक डिमांड तो ताज्या ह्युमॅनिटी संस्थाच्या 10व्या वर्सुगेच्या दिसा एक अपुरबायेची सांज आनी तो सांगता ती निमाणी सांज ताजें संगीत सांज म्हणून. निमाणी सांज म्हणून ताका नांवूच आसूं दी बट ती निमाणी जावची नाका ती आमची आशा. कित्याक म्हळ्यार तें एक टॅलंट. पूण पळया मुखार पूण ताणें चिंतल्ली ही निमाणी सांज ह्युमॅनिटीच्या एका बऱ्या कामाक बऱ्या उद्देशा खातीर तो ही सांज आसा करता. बेळमणच्या इगर्जीच्या वाठारांत फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर 2026 ही सांज तुमकां दोदोशी करतली. केवळ बेळमण मात्र न्ही आख्ख्या उडपी डायसीस जावं दी या कोडयालच्या डिएसीसीन जावं दी खंयसर पुरा कोंकणी लोक आसात आनी येवन ह्या नायटाक सपोर्ट करचो. तशेंच विदेशांतावन जायते ते दळा येतात. त्या वेळार तुमी येया आनी ह्या नायटाक सपोर्ट करा. आनी विशेश जावन एंट्री पास हांगासर सिल्वर गोल्ड आनी VIP अशें 3 टायपाचे एंट्री पास तांणी हांगासर आज रिलीज केल्यात. तुमी काण घेया. काणगोन तुमकां येवंक जायना जाल्यार दुसऱ्यांक धाडा. वेस्ट करनाकात. पूण आमकां येवंक जायना म्हणून काणगे नासतना रावनाकात. तुमी काण घेया आनी कोणाक तरी कोणाक थंय पसून पळोवंक अशें आसा तांकां धाडा. पूण ओवरऑल कितें खंयच्या उद्देशांत ही एक संगीत सांज करता ती उद्देश सुफळ जावचे खातीर येदोळ तुमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केला. हर एका विशयान सपोर्ट केला. ताच्या पयल्याच्या वर्सा जावन दी या गेल्या त्या वर्सांनी हाल तवरो शोवांत सुमार एक 50 लाख करून कितल्याशा घरांक आनी कितल्याशा दुबळ्यांक तांणी कुमोग जाल्यार सपोर्ट केला. देखून ह्या पावटी ह्या वर्साय तुमी त्याच रितीचो सपोर्ट रोशन बेळमणाक दिया. ताच्या संगीताच्या देण्याक आमी सगळे मेळून ताजी पाट तपोडया आनी निमाणें संगीत सांजेर म्हणया ही निमाणी जावची नाका आनीक ही वर्सान वर्सा कर म्हणून आमी सांगया. ऑल द बेस्ट रोशन. देव बरें करूं वळट्याब तुमच्या बरो मन्याक आनी तुमच्या पाठिंब्याक. आनी बेळमणची नांवालां आनी तारा हांगासरच आसात. हांची ह्युमॅनिटी वेगळीच तराची चॅरिटी वेगळीच तराची ताची वेगळीच तराची. देव बरें करूं आमच्या कार्यांत वांटेले घेवन तुमच्या बऱ्या मन्याक आनी तुमच्या प्रेरणाच्या उतरांक आनी तुमच्या बेसांवाक. देव बरें करूं वळट्याब तुमकां तुमच्या बेसवाक आनी प्रेरणाक. हर एक संगती बरे संगती हांगासर मेकळीक तांणी करचे आसात. रोशन टिकेट आज मेकळीक जाल्या तरी पूण खबर पयलींच जाल्या. खबर जावन एक 10 दिसांनी 10 लाख येदोळसो आयवाज वट्टो जाल्यात. स्पॉन्सरशीप मेळ्ळ्यात. ओके. आनी तुवें येवजन केलां दशमोत्सवाक 10 वर्सांक 10 घरांक आयच्या रेटीर सांगचें तर जाल्यार लगभग 1 ते 1.5 करोड पयशांचो गरज आसा. आनी इतर संगती तुजे रेगुलर आसात. वखदांचे आसात, सडन हेल्प आसात, शिकपाचे आसा आनी हर एक संगतीक ह्युमॅनिटीच्या बागेल पडटात आनी तुवें ताका रेडी आसचें पडटा. सो कशें आयवाज कसो येत? वय दशमोत्सव म्हणटाना कांय तरी स्पेशल जाय जे अशें
अशें आसा. आनी त्या देखून हें एक येवजण केलां. पयल्या सुवातेर ह्या संगीत कार्याचो संपूर्ण इवज चॅरिटीक वता. DKF ते प्रेजेंट करतात देखून तांणी म्हाका सांगात दिला, चॅरिटीक न्ही, कित्याक म्हळ्यार हो शो ते उबे करता. शोचो खर्च पुरो ते पळयतात. देखून ह्युमॅनिटी संस्थांतून कितेंय खर्च ह्या शोवाक ना, तो प्रायवेट. पूण तातूंत कितें येता जावं तें स्पॉन्सरशीप या टिकेट कलेक्शन गोज टू ह्युमॅनिटी ट्रस्ट. वय तुवें वडोल सांगल्या प्रमाणे उचित वसती योजने जाताना म्हाका एक थोडो लाख उणें पडुल्लो. एक थोड्या दानींनी आमकां वडमट्टार कुमोग केली. मागीर म्हाका उणें पडटा म्हूण बगल्या टायमार हांवें म्हजें ब्रेसलेट आनी चेन त्याग केल्ली आसा. त्या जाळा तितलेंच तें निमाणें कित्याक गेलें म्हळ्यार हांव एंटरटेनमेंट फिल्डांतून भायर आयलां. म्हाका तें इंट्रस्ट ना करूंक हें म्हणून न्ही, मन ना म्हणून न्ही, म्हाका साथ जाता ना. कित्याक हो वावर टायमाच्या की चड ह्या मिसांवान हांव चड घुसलां आनी हातूंत चॅलेंजीस मस्त आसात. ते सांगल्यार कळना. ते मानसीक टायपार म्हळ्यार तितलें प्रेशर येता आनी तें फेस करतना प्रत्येक आनेका फिल्डांत कांय करूंक जायना आमकां. कोणेय एक शो उबो केलो जाल्यार आमी वचून एन्जॉय करयेत. तें सोडल्यार आमकां तें करूंक जायना. सो तातूंत सगळें भायर आयलो. देखून हांवें तेंय त्याग केलें. म्हाका एका दोळा हांव एंटरटेनमेंट फिल्डान ना जाल्यार म्हाका ब्रेसलेट घालची फुरसती ना आनी खंय वचूंक सादय ना. देखून तो व्हडलो त्याग म्हूण हांव सांगिना. हांवें एक ब्रेसलेट दिलें, चेन दिली, व्हडलो त्याग म्हूण हांव सांगिना. म्हाका तें नाका जालें. देखून आनी गरज आसली म्हाका त्या टायमार फंड रेज करची. देखून हांवें ती एक आलोचन केली की लोकांक हें फिलींग अर्ज जाता की ना ही पळया म्हणून. पूण आमच्या लोकांक तें अर्ज जालां. तातूंत म्हाका हें सुरवेर येयलां की टिपा अनावंस करतना कित्याक हें तुवें घाल्लें भांगार तशें परत म्हाका थोड्यांनी विचारलें. सेंटिमेंट्स उलयले. देखून हांवें सांगलें पळया कितें जाता म्हणून. तुका प्रयोग करीचें न्ही. पूण त्याच भांगाराक कांय सड्ड मोलाचें न्ही तें. 1-2 लाख रुपये भितरले 25 लाख रुपये वट्टू जाले. मात न्ही ताचें सेकंड प्रायज काल आयलां तांणी तें पाटीन दिलां. परत आमी तें ऑप्शन करून तातूंत आमकां तें अमावंट आयलें. तशें म्हणटना हांवें वडोल सांगल्या प्रमाणे जायत्या जाणांक ह्युमॅनिटीची खबर ना. फावट म्हणल्यार म्हाका उलय ह्या विशयांत. पूण कोणाक गुत्ता ते व्हड अभिमानी जाल्यात. देखून आमकां हो सांगात मेळ्ळा. तुवें सांगल्या प्रमाणे वय 1 करोड म्हणसर घरा बांदूंक वच जाय. ताजे उपरांत रेगुलर आमचे प्रोजेक्ट आमकां जायचेच पडटात. येतलो म्हूण हांव चिंता. ह्या शोआत हांव कितलो येता गुत्तो ना, कितलो जाता तितलो हातूंत हांव आमी कलेक्ट करूंक ट्राय करता. दुसरें कांय ऑप्शन ना जाल्यार ब्रेसलेट विकला आनी उरला म्हजो घर जगो मात. तो कसोय मेल्या म्हज्या नंतर मरणा नंतर हांवें संस्थाक म्हणून बरयला. जीव आसतना पुरा दिवंक जायना, वाटेर उडोवं जायना. कुडको म्हण दियेत. सो फाटल्यान वाट आनी पुरो आसा. देखून जातलें. देव सोडून घालचो ना आनी अभिमानी सोडून घालचें ना म्हणून चिंता. येस, तुवें आतां उत्तरचे सुरवात केली मिसांव म्हजें मिसांव म्हणें. आतां मिसांव वावर म्हळ्यार धर्मीक जावचें, ह्या जाग जावचें, पुर्वीच जावचें. तुका कदाळ म्हणून बगलें आसा की वा लोकांक बगलां आसतलें तूं तवळ तवळ सामाजीक जाळी जाग्यांनी शर्माव दिताय. आतां रोशन शर्माव दिवंक सुरू केला म्हणून तुज्या नांवा मुखार अदीक मनादीक दोतोर बाप रोशन डिसोजा म्हूण कशें कांय थोडे आपयतात म्हाका तशें. आपयतात की खंय म्हण चिंतलें तुवें सेमिनारी वचून कांय म्हण जाल्लें हेज्या आदीं सांगलां हांवें. म्हाका पत्राप जावंक मन आसलें म्हणून. हांव ल्हान आसतना आलतार भुरगो, सदां आलतार भुरगो. काल आलतार भुरगो न्ही, हप्तेसो न्ही, सदां मिसाचो आलतार भुरगो. म्हाका आमच्या येजाकांनी आनी सिस्टरांनी घरी घाल्ली. तो वता, तीं इस्कॉलाक येतात, कॅम्पांक करतात. तुमच्या इस्कॉलान सिस्टर आसली. सो तांणी पुरा रितीरी म्हाका येजाक जायचे म्हणून एक घरी घाल्ली आनी घरी शिरकल्ली सयत. म्हळ्यार म्हाकाय मन जाल्लें. हांवें त्या विशयान चिंतना आटयल्ली. पूण मिसांव म्हळ्यार ह्या आपोवणें म्हळ्यार देव विशिश्ट रितीर दिता. देवाक गुत्ताल्लें गी म्हूण. हो देवासपणाच्या आपोवण्याक सूट जाल्लो व्यक्ती न्ही, हो मनशापणाच्या आपोवण्याक सूट जाल्लो व्यक्ती म्हूण देवाक अशें भोगलें म्हूण हांव पाती येता तें. देखून तांच्यो गरयो सुकल्यो आनी देवाची डायरेक्ट गरी लागली आनी मनशापणाचें मिसांव ताणें म्हाका दिलें. आनी मिसांव करीचें जाल्यार तें सुरवेर तावन येवना, ल्हानपणार तावन येवना. ल्हानपणाचें म्हजें जिवीत पळयशी जाल्यार डायरेक्ट एक पाद्राप जावचें जालें. मीस रजार तें पुरा कोयर धार्मीक रीत आनी पुरा. ताचे उपरांत वयलो पकरी जालो. संवसार घालें म्हूण पळयलो हांवें भायर वचून. कितें घडटा कालें, कितें राजकीय संगती कशें आहात, सामाजीक संगती कशें आहात आनी धर्मीक संगतीन ती कितलें पोकळपण आसा आनी तें पुरा पळयलें. आनी पळयलें दोळे दमरून रावंक म्हाका ना, म्हणजे रक्तांत दिना तें, कांय करूंक जायना म्हाका. तशें आसतना पकरीपणान बरें एका टायमार मूग जाली. मागीर मुखार वचून एक यू टर्न मारून मनशापणाच्या मिसांवान फाटी येवंक हांवें प्रयत्न करतना म्हज्या सांगाता हे समाजांत एक क्रांती उठयचें म्हणल्यार चिंतपाकाल कशें मिसांव आयलें म्हूण सांगूंक जायना. अशें चिंतना आटयताना तो कोता एक आमी इज्रायल गेल्ल्या तेन्ना फाटी येतना
ते कलोग एक सकत कलेग एक या नेचरांत या भूमंडलांत एक सकत आसा ताका थोडे देव म्हणटात या निकाले म्हणटात कितें ती तुका तें चिंतपांत वाटेशी जाल्यार तुका ते भितर तो ती उब आसा जाल्यार इस्रायलांत हांगासर धंदो जाता म्हणे थंय आमी कलवर पर्वतीक वता आसतना आनी हांवें चिंतलें ओत्तू रोशनगी हय धंदो जाता म्हणल्यार हांवें तें वात एक काणूनांत आनी कितें काणूना सो मस्त सवाल आहलें ओ कित्याक करता घेवन तुका गुत्तो सांग बरो त्या पटींग ताजे सेकंड टायम हांव इस्रायला वेताना कोणना थंय आनी बरे बरे वस्तू काण गेले तें मोल आनी परत दिवन ते वस्तू मागीर भायर आनी उंड्यार मेळिल्ल्यात ते जाल्यार तांकां समजलें हांव काल्याक सांगिल्लें गे म्हण हांव सांकेतीक रितीच्या फाटल्यान वचना देखून हांवें सांगलें न्ही म्हणजे मीस हांव मनशापणाचें देवासपणाचें न्ही म्हळ्यार मनशापण आसल्यार तें देवासपण हेजेच आसाजें आसता तूं देवासपणांत रिस्क आसा म्हळ्यार तातूंत पितीसपणां येवंक चान्स आसात पिशेपणांय जावंक चान्स आसात मनशापणांत तें चान्स ना कळ्ळें की मनशापण आसल्यार तुका आतां चिंत्या एकलो मनशापणाचें जिवीत जियेता जावंक परतो नास्तीकत म्हण चिंत्या नास्तीक देवता ना म्हण पातयो असो मनीस पूण तो प्युअर मनशापणाचें जिवीत जियेता म्हज्या बरें न्ही हांव पातकी हांवें युटर्न मारला मात पूण एक अपुर्बायसो एक मनीस देव ना म्हण चिंता जाल्यार नास्तीक म्हण चिंता जाल्यार आनी तो देवाक पातये ना जाल्यार तूं चिंत मास्टर तो मेल्या उपरांत सर्ग आसा म्हण जाल्यार ताणें वेचें गॅरंटी घेना गॅरंटी तो सजेत न्ही ताका एंट्री फ्री पयलेंत आतां आमची VVIP टिकेट आहल्या बरी फस्ट तो मागीर आमी कित्याक ताचें प्युअर हें देवस्पण म्हणून हे मनशापणान पाटी मोडलें जाल्यार हांव म्हाका धर्म म्हणचें हांवें देवस्पण म्हणून आमी तातूंत पाटी मोडल्या जाल्यार एंट्री कश्टाचें आसूंक पुरो आदलो आमचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस ताणें ताच्या हर एक मिसा मनशापणाचे वयर आसलें आनी आतांचो पाप साहेब आयिल्ले सुरवेर ताणें स्टेटमेंट दिलां पर तुवें म्हजो फेसबूक पळयलो जाल्यार हांवें घालां आनी ताचे वयर सांगलां हांवें तेंय बरयलां हांव 10 वर्सां जावन सांगून आसा म्हण हेंच 10 वर्सां पळयलें आनी तें मात्र न्ही तूं उडपिसो हांवें उडपिसो दाईची स्टुडियो कोडयाळांत आसा पूण वाळट्या मामसो थंय उडपिसो ताल्लो पयले आनी आमच्या बीस साहेबान थोड्या तेंपा पयलीं एक बरें एक स्टेटमेंट दिल्लें आसा ते सेल्फोनार म्हजे अजुनूय आसा थोडे मदें मदें शेअर करचें डॉक्टर जेराल्ड आयझॅक लोब हय तांणी एक सांगिल्लें आसा पळय कितलें देवस्पण तुवें केलां तें तुका देव विचारिना म्हण कितलें मिसां गेलाय कितले रितीरे केलाय हय म्हळ्यार खंयच्याय रितीचें देवस्पण जावन दी मंगळाराचो जावन धरलें पुरा तें देव विचारिना जाल्यार तर देव विचारता कालें ताका पुरोबायचो संदेश बिसायब असोत सलाम तांकां कित्याक तले धैर्य म्हळ्यार तले एका तूं लोकां मुखार सांगायचें जाल्यार एक बरो संदेश आसा तो व्हिडिओ क्लिप ल्हान आसा ताणें संक्षिप्त रितीन सांग हय ताणें कालें सांगलां म्हळ्यार हें खंयचेंय देव विसरचो ना म्हण तुजें काल तूं आचरण करताय पाळटाय मागणें कितलें म्हणटाय तें कितलें वेताय मिसां कितलें भेटयलाय तें खंयचेंय विसरना म्हळ्यार तूं हांगा चिंतूंक करता न्ही म्हळ्यार थोड्यांक हें नवें आसूंक पुरो पूण ह्या विशयांत अनुभव गेल्यार म्हाका तें ओडमूण बघून सच गजाल ती काय कायला आसा पररली परमात्मा सो त्या कॉन्सेप्टार तुलेलें ताणें मुंदरसून म्हळें कित्याक म्हळ्यार पांगरोंक नातिल्ल्यांक मुस्तायकी दिवचें भुकेल्ल्यांक काण दिवचें वस्तीनांतल्यान वस्ती दिवची तें मनशापण म्हळें मागीर तो व्हिडिओन संदेश ना म्हळ्यार खंडीत जावन ते लांब उलयले आसताले पूण तांचो हांवें चिंतून घेवच्या प्रमाणें सारांश हांवें चिंतून घेवच्या प्रमाणें खाली चॅरिटी म्हण न्ही एक बरें मनीस चिंतले ह्युमॅनिटी म्हळ्यार तातूंत खाली पयशे दान दिवचें मात न्ही तूं एक जड लायशी जाल्यार आनी ताका रूख करशी जाल्यार तुवें परिसराक देणगी दिल्ल्या बरी जाता मार्गार एक पातोर आसो न्हू एक व्हडलो पातोर मार्गार आसा तो काण कोणीय पळयना तो ताका उतरोन जाल्यार वेतात तो काण देगेन घाल्यार तुजी चॅरिटी जाली कोण घेवन बायक आसो थंय पडोवन मांडो बेतून मरोंक चान्स आसा असले जायते संगती धाकटे एका मनशाक बरो हांसो दिवन एक चॅरिटी मस्त संगतीची चॅरिटी आसात सो बिसायब असो तो उद्देश कालें म्हळ्यार हांव चिंता तशें ताणें थोडे विशीं स्पश्ट सांगले कितलें देवास्पण दाखयलां तुवें सांगल्यार मीस तें रेतिऱ्यो नवेना मागणें रजार तें देव विसरचो ना कितें केलां हांवें मनीस जावन तें देव विसरतलो कित्याक तें पुरा कर आतां तें केल्यार वायट म्हणून न्ही एक बिसायबून सांगलां जाल्यार तें वायट म्हणून न्ही सक्कडी करीचें बरें पूण तें करून मनशापणाचें वगडायल्यार आनी आमच्या पयत पुस्तकांत आसा वोस पयले राजी जावन ये पेल्या सोमोग कर हें सगळें ह्युमॅनिटी आसा आनी तें भोवशा तुवें पयलें कार्यक्रम आराम केल्लें क्रिसमस गोदली म्हणून त्या विशयान कोणी चिंतूंकूच ना आजकाल ह्युमॅनिटीचे 10 वर्सांची तुमची कार्य पळोवन जायते वॉट्सअप ग्रूप आसात जायते फ्रेगेजचे ग्रूप आसात जायते संघ संस्थे आनी संघात मेळोवन केलां परगांवांचे संघ संस्थे आसात थोडे उक्तान सांगतात हें आमकां ह्युमॅनिटीचें प्रेरण हें आमकां रोशनाचें प्रेरण म्हणून संघानातले ते ह्युमॅनिटी प्रेरण म्हणून आमकां गुत्ता कित्याक म्हळ्यार हें उक्तान सांगचें न्ही जाय की
पूण थोडे उक्त्यान सांगतात वय प्रेरण व्हडल्या मटार पडला. म्हाका अभिमान ह्या 10 वर्सांत आमी एक सुमार 15 करोड म्हणसर दान दिल्लें न्ही, तें व्हडली विशय गजल व्हडलीच. पूण ताच्या की चड इन्स्पायर जाल्ली ही समाज इन्स्पायर जाले. आमी एक ह्युमॅनिटी वाना म्हण केलां तें तातूंत एक रो जागो इल्लोसो उणो आसा 70 सेंस तातूंत ह्युमॅनिटी वाना मात केलें. पूण आमचें पळोवन आमचो तेकलो अभिमानी दानी ताच्या स्वंत जाग्यार ताणें व्हडलें साहित्य एक वाना केलां. इन्स्पिरेशन जालें. कितल्या जाणांनी तांच्या घरांत केलां. आतां पोर आमी पिकनीक केलें प्रायमंतांचें. एक नवेंत कॉन्सेप्ट. मंगळूर जावन एकलो वाड्याचो गुरकार म्हाका फोन करता, रोशन परवां पावस मोग जाल्ले आमी वेता पिकनिकाक आनी तुवें सांगल्या प्रमाणे आमच्या वाड्यान सक्कड पयशे दिवन येतात, गंमत करता आमी, कांय उणें पडना. पूण एक 4 कुटुंबां आसात तांकां बिलकूल कर्ज करणे साथ जायना, तांकां आमी धर्माक आपोवन व्हरता. जालें न्ही इन्स्पिरेशन. हें मनशापण हांगा देवासपण काय आयलें. म्हळ्यार हें हांवें केलें व्हडपण म्हणचें न्ही, ह्या रितीर एकलो संपूर्ण तरान मनशापणान जिवीत करता. ताका टिकेट सर्गाची खंडीत, तो जाय जाल्यार देव नंत म्हणून दी, धर्म ना देव ना तें ना खाईन ना म्हणून दी, ताका वरचें व्हरतात न्ही. आतां म्हाका सवाल, तूं आस्तीक की नास्तीक? हे सवाल जायते जाणांक सर्ग म्हणटाय, सर्ग आसा सर्ग ना, मनशापण सर्ग पळयचे. आतां म्हणजे सीधा सवाल, तूं आस्तीक की नास्तीक? अनवल काय बांदून आयला हांव, सर्गा आल्या हांव एका धर्मांत आसा, धर्माचो मेंबर हांव, अनवल काय तेजी रशीद आसा. हांव नास्तीक जाल्लो जाल्यार ह्या काय नाल्यार सोंड भायर वता आसलो. हांव नास्तीक म्हण सांगता. कूड दान दिलाय न्ही? हय, कूड दान दिल्या. कूड दान दिल्या, सकट दान दिला, सगळो जीव तूं ह्या मिसांवा खातीर हांवें दिला समर्पिला. आनी एक गरज आसा म्हणजे मिसांव मनशापणाची. कित्याक गी म्हळ्यार हांव तेन्ना सांगता पळय, आतां एक एग्जाम्पल जावन काण घे. तूं आनी हांव म्हळ्यार मास्टर न्ही, रोशन मेळमण न्ही, तूं एक व्यक्ती हांव एक व्यक्ती. तूं देवासपणाचो व्यक्ती, पुरो देवासपण पुरा करताय तूं. हांव मनशापणाचो व्यक्ती, रोशन मेळमण न्ही, म्हाका तेगेन दवर एक व्यक्ती. आतां तुका वचूंक हांगात सर्गाक मेल्या उपरांत म्हाका गरज ना, हांव कशें कालें म्हण गुत्तो ना. पूण चिंत्या एकादो वेळा मेल्या उपरांत तुवें चिंतल्या बरी ना जाल्यार हांव चलवलो. तेंच म्हळ्यार तुवें चिंतल्या बरी ना, हांव सर्गा वचून म्हणून पुरो प्रयत्न केल्ले न्ही. पळय तेंच सर्ग म्हणलें तुज्या चिंतपा प्रमाणे कांय दुसऱ्यांत आसा. आतां तुवें कल्पना केलां देवाचें अशें आसा म्हणून, तुका गुत्ताय देवाचे हात पांय कितले लांब, देव पळोवंक कसो दिसता, कालें कितें तूं गुत्ताय, खंयचें गुत्तो ना. कोणें सांगलें मात तें सांगलें कोण नाही पळोवना, समजलें गे. तशें म्हणटना एक तुवें कालें कल्पना करून दवरलां पळय, ताच्या की बरें आसूं की पुरो. तुज्या कल्पना कितें म्हळ्यार तूं मनीस, तुका चिंची कितली सकता, तुज्या कल्पनाच्या की बारीक वर्थ तें गिफ्ट आसूं की पुरो आफ्टर डेथ न्ही गे, कांय नासतना आसूं की पुरो. म्हळ्यार एक जें चिंताप हांवें सांगचें. आतां तें देवासपण जालें, ताजे बेनिफिट्स तें पुरा जालें कालें जावंक. आतां मनशापणाक या हो व्यक्ती मनशापणाचें मिसांव करता, तो नास्तीकच म्हणजे तेवढं सांगल्या प्रमाणे हांवें. तूं तें ना जाल्यार निराशी जाताय. हां, कालें दुसऱ्यान जाल्यार तातूंय निराशी जाताय. ह्या मनशाक हांगा कांय फरक पडना. हो ना जाल्यार हॅप्पी, मोर जाल्यार कूड आस्पत्रेक दिली, संपादलें. परपळे हें एक्सिडेंट जाल्ल्या पर्यंत फ्लायट आनी चिंतूंक येना. आसा जाल्यार हांवें सांगलें न्ही, आसा जाल्यार ऑलवीन मास्टर आनी रोशन मेळमण वेच्या की ह्या नास्तिकाक पयले आपयता देव. ताका देवाक जात धर्म वचोंक साधना न्ही. तो क्रिस्तांव गी हिंदू गी मुस्लीम म्हण देवान पळयत जाल्यार त्या देवाक हांव मानूंकूच मानयना. तो पळयत जाल्यार जात न्ही. आज मनशापणाचे तूं उलयलें आनी त्या एक्सिडेंटाची विशय काडली त्या जाल्यार तें येता हांव. पूण आमच्या माध्यमीने हायलायट केल्ली ते एक मेळिल्लो पवित्र पुस्तक. तितले जण मेल्यात, 250 म्हणसर लोक मेला. हॉस्टेलान कितलो मेळ्ळा अजूनय लेख दिवना. खंय पावलें आमचें मनशापण? न्ही, तें पवित्र पुस्तक खंयच्या जातीचो? क्रिस्तांवचो न्ही. न्ही, खंयच्याय एका जातीचो. आमच्या क्रिस्तांवांनी पुरो शेअर केलां तें, म्हळ्यार पितिस्मोण म्हण. ते मेळून उलपन आसतना उरलो बायबल न्ही, एका अन्य जातीच्या धर्माचो एक बूक तो तांणी शेअर केला. आतां तांच्याच धर्माचे आनी ते एक पितिस्मोण तशें करनाका म्हणून सांगलें तांच्या गुरूनी. स्वामीनी सांगलेलें आसा. पूण आमच्यांनी सांगलेलें आसा. बरी गजाल ती. म्हळ्यार तांकां ती जाणून आसा म्हण जालें मनशापण आसा थंय. देखून हर एका धर्मान मनशापण आसा. पूण आमच्यांनी थोड्यांनी तो शेअर केला. म्हळ्यार हें पितिस्मोण म्हण दाखोवंक. म्हळ्यार तांणी सांगचें तें पितिस्मोण म्हण. काल एक व्हिडिओ हांव सेव करता आसलो, पूण म्हाका तें इंट्रस्ट येवना म्हणून करूं ना. एका कुशीन कुरीस घाला. एका कुशीन ती एकली पळय, ताका फ्लायटार मेळो ना अवकाश, लेट जाली ती, ट्रॅफिकार शिरकाली. तिजें हें घालां, नांव आनी बरा घालना. सो देव आमकां थोडे म्हळ्यार क्रिस्त राखून व्हरता. जेजून ताका राखून व्हेलें. देखून तुमकां अशें राखून व्हरता, तशें राखून व्हरता. हें बरं काल्या खातीर.
आतां इकार रावलो जेजू त्या नेणट्या भुरग्यांक त्या रितीर उलोवंक सोडटा गे इल्लेशे म्हणी आसा जेगी नाका हें मनशापणाचें चिंताप गे हें पितीसपण न्ही गे हें खंय हांव तो पितीसपणा विशय येता तूं पिसाई पिंतीसपण ह्या विशयान शर्मावन दिताय शर्मावन दिना लोकांची भास उलयता हांव ओके म्हळ्यार ते खंडन करताय ते मात्र न्ही ते मात्र न्ही धर्मिकाचे विशय म्हणटा आसतना वेगळी लागतात वेगळी शेअर करतात थोडे ह्युमॅनिटीच्या रोशनान अशें केलां ह्युमॅनिटीच्या रोशनान अशें केलां म्हूण ते राखूनच आसतात थोडे काले म्हणटात ताका हितासक्ती म्हणटात तुजे लागीं बरें आसतात पूण अशें सांगलां म्हूण आनी सामाजीक जाग्यांनी एक राजकीयाची संगत मनशापणा विरोध आसा वा धार्मीक व्यक्तींनी मनशापणाचे विरोध आसा समाजीन कितें विरोध आसा तूं डायरेक्ट बरयताय तूं ह्युमॅनिटीक मार पडना गे म्हाका ह्युमॅनिटीक मार पडना म्हणली गजाल ना मास्टर पळय हांवें रोशन बेलमानान इंडिव्युज्युअली म्युजीक सुरू केलें क्रिसमस गोदली तूं आसुल्लोय दायजी सक्स आसा हांवें तें मिसांव पळयल्लें म्हणून दायजीनंत म्हाका आपयल्लें हांवें दायजीक त्या टायमार कॉन्टेक्ट केल्लें न्ही कित्याक म्हळ्यार तें पळोवन हय दायजीन तावन अधिकृत तरान म्हाका त्या क्रिसमस प्रोजेक्टाक आपोवन हें घाल हें कॉन्सेप्ट तुजें म्हणून सारिल्लें आनी हांवें त्या दिसांक उक्त्यान सांग लायव्ह आसलें तें कार्यक्रम हय 10 वर्सां म्हळ्यार 9 वर्सां जालीं आतां नेक्स्ट इयराक 10 वर्सां जातात ते सुरवातेचे ते म्हजे इंडिव्युज्युअल तांचो संस्थो खंय आहलो संस्थो सुरू जाल्लो की ना देखून हांवें कोणा चॅरिटी सुरू जाल्ली चॅरिटी म्हळ्यार तो प्रायवेट पयशे आहलो हांव हांगा दायजीक येतना तुवें तें हांगा आपोवन संदर्शन काण येतना लोकांचो पयसो न्ही तो म्हजो कसकी पयशान तें प्रोजेक्ट हांवें सुरू केल्लें म्हजें त्याग हांवें ओट्टो करून धरलो म्हजें 10% घाल्या ताजी काणी आहा तें तातूंत सुरू केल्लें ताचे उपरांत तें हांगा पळोवन लोकांनी म्हाका तातूंत सपोर्ट केलो तें अर्थ जाल्ल्यानी सपोर्ट करून जाल्या उपरांत हांवें डिसेंबरा उपरांत परत हें कंटिन्यू करता म्हण चिंतूं ना मार्चांत हांव विचार नासतना इश्टार येतना हें म्हज्या फाटीक लागलें म्हळ्यार समज म्हज्या फाटीक लागली रोशन नाळे तुवें मुखार वच आमकां सगळ्यांक मुखार वचूंक जायना आमकां सगळ्यांक हें लिडरशीप करूंक जायना कित्याक निमाणी संगीत सांगी म्हळ्यार ह्याच कारणा खातीर सगळ्यांक हें काम करूंक जायना तांकां दुसरीं कामां आहात देखून हांवें म्हाका सपोर्ट करतना हांवें डेडिकेशन दिवचें मार्चांत हांवें चिंतूं ना इश्टारांत म्हळ्यार 2017 हांवें चिंतूं ना की हांव प्रोजेक्ट करता म्हूण म्हाका करूंक नाका आहलें सत सांगचें जाल्यार पयशे म्हज्या अकावंटाक येतात हांवें कालें करचें आतां फाटीं धरचें की मागीर हांवें चिंतलें पळय एक प्रोजेक्ट करया म्हूण तातूंत एक घरचें प्रोजेक्ट आहलें 3.5 लाख रुपया जाय जाल्ले त्या घराक तो विडियो बरी व्हायरल जाल्लो मस्त व्हायरल जालो तातूंत हांवें 3 पत्रां हाडून गेल्लो एक रखणो मँगलोर डेसिजीचें पत्र एक उडपी डेसिजीचें पत्र उजवाड आनी एक आमचें भिकरनाघाटच्या पात्रांपाचें नमान बळोवचें 3 पत्रां त्या 3 पत्रांत ह्या जाकांनी सांगिल्लें कालें थोडें आर्टिकलां आहात पळय ताका पेन्नान थोडलो गुर्तू करून तो विडियोन ती दाखयला वचून सांगलें कितलीं बांदपां आमकां जाय कितें जाय मनशापणाचें मिसांव म्हळ्यार कळ्ळें म्हूण तातूंत स्पश्ट आहलें आतां हांवें सांगल्यार त्या टायमार म्हाका सांगची तितली योग्यताय नाशिल्ली हांवें केल्लें काय ना आतां जाल्यार हांवें 10 वर्सांत जायते जाणां इन्स्पायर केलां दाखले दियत पदराप इन्स्पायर जाल्यात पदराप तरणाटे पदराप आनी म्हजे कडेन दाखल्यात त्या विशयान ते सांगिल्लें म्हाका उक्त्यान सांगिल्लें रोशन तुज्या मिसांवांतल्यान आमकां इन्स्पिरेशन म्हण म्हाका संपादलें आनी मेल्यार ओडना तशें थंय जावन हें मिसांव सुरू जाल्लें म्हळ्यार चॅरिटी सुरू जाल्ली ह्युमॅनिटी ट्रस्ट सुरू जाल्लें कित्याक म्हळ्यार पयशांचो वेव्हार नातल्या बोट जोगतात म्हज्या अकावंटाक 10 लाख रुपया आयलात 3.5 लाख जाय जाल्ल्या कडेन सो लोकांचो मोग तांचो हुस्को पूण थोड्या जाणांनी की ते कोणें म्हजे सोशल मिडिया कोण पळयता म्हाका इंस्टाग्रामार 5,000 फॉलोवर्स अशे 5,000 ओनली कितले आसा जाल्ले त्या लेकार म्हजे यूट्यूब चॅनलार अशे सबस्क्रायबर्स 25,000 फेसबुकाचेर दोगुत्ता देखून सांगलें जायते जाणांक खबर ना म्हणून देखून हांवें कोणाचेर पात येवन मिसांव सुरू करूं ना लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो लोकांनी आदार दिला लोक केदा म्हणसर करता तेदा म्हणसर हांव मुखारसून व्हरता आनी बिल्डिंगां म्हणजे योजन ना म्हजें बिल्डिंगां बांदूंक कश्टात रेट सिमिटाक तितली चड जाल्या न्ही आमकां रेट पेट्रोलाची डिझेलाची आनी भांगराची मात गोत्तू त्या लंकडाची सिमेंटाची कुलीची हय बिल्डिंगां बांदूंक नात म्हळ्यार संस्थाच्या नांवार बांदूंक नात दुबळ्यांक घरां म्हणजे तांच्या जाग्यार आमी बांदून दिता ते खंडीत हांव जीव आसता म्हणसर हांव तें करतलो म्हाका साद आसता म्हणसर पूण संस्थाक जागे दिल्यार कोणी आमी काण घेता योजना दुसरेंत आसात ताका पुरा पूण अशें कॉटोनमेंटची तें पुरा संघ संस्थांनी प्रकारचें म्हणजे म्हळ्यार आश्रमांचें तें पुरा ना कित्याक म्हळ्यार तें करूंक जायते जाण आसात हांवें जेंचे करते आसात बरें तांकां आमी सपोर्ट करया आमच्या संस्थेंतल्यान आमी सपोर्ट केला आनी की करया पूण हे मिसांव पर्टिक्युलरली करूंक जण उणे आसात कोणी करना म्हणून हांव सांगना जण उणे आसात जाय जे देखून हांवें फुल्ल डेडिकेशन दिवचें पडटा देखून तुवें सांगल्या प्रमाणे काही हे मेळना जाल्यार म्हणजे कडेन कितलें विकूंक आपलें भांगार जालां उरलें बरें जालां कितलें विकूंक तें पुरा कितलें करूंक तितलें करता लोकांचो आदार मेळटलो त्या देखून लोकांनी आमकां सपोर्ट दिवचें देखून हांवें मुजेंत संगीत सांज उबी केल्या कित्याक म्हळ्यार
हातूंत संस्थ्याक सपोर्ट मेळटा मात्र न्ही, तुमचे पयशे संस्थ्याकूच वतात. रोशन बेळमणाक तुमी आदार दिल्ल्या बरी जाता, ताजें बोळ गट केल्ल्या बरी जाता, ह्या संस्थ्याचो प्रचार जाता. फाल्यां एका MLA मुखार गी, एका पॉलिटिकल मनशा मुखार गी हांवें ताळो उबारतना तो कोणा खातीर, रोशन बेळमणा खातीर मात न्ही, तातूंत तुज्या समुदायाक लाभ वचोंक पुरो, तुज्या समाजाक लाभ वचोंक पुरो. हें चिंतिचें लोकांनी. देखून लोकांनी सपोर्ट करून संस्थो वाडयला. लोक सोडून घालचो ना म्हणल्यार धैर्यार आमी मुखली योजना घाल्यात. येस, नशिबांतल्या चेडवाक तुवें आतां म्हळें लगे बेगी 21 वर्सां, 21 इयर्स जातात, 20 इयर्सात म्हण धरया आमी. ताचे उपरांत एक ब्रेक काण गेली, पयलो मनीस मागीर मनशापूण तें तुवें एक व्हिडियो केलो आनी त्या व्हिडियोन तूं जें कितें सांगूंक आहलें तुवें सिदा सांगलें, आनी तूं कांय फिकर करूं नाय. तो व्हिडियो रेतीरेनी प्ले जाला, रेतीरेनी न्ही जायते ह्या जाकांनी बरयल्लीं भक्ती गितां, बंगार रुपें कितेंच ना म्हज्या लागीं म्हणून मस्त मोलादीक दिरवें बंगार रुपणें म्हणून येदे व्हडलें बंगार घालून सिंग करचें. वय आनी हर एक संगती ते भलायकी मागचे विशयांत जेवणा पयलें मागणें जेवणाचे ते सांग जेवणाचे. एका पात्रापान म्हाका थोड्या तेंपा पयलें मॅसेज केल्ली, रोशन आनी मुखार हांव जेवणा पयलें मागणें म्हणून कोणें दिल्यार मागता, पूण तातूंत हो एक डायलॉग घालना. बुकेन कस्टमरच्या लोकांक कित्याक म्हळ्यार त्या व्हिडियोन ती तो डायलॉग घाल्लो. तातूंत एकलो गुरकार गी पदरा पिवन मागता, मोगाळ स्वामी आमी आतां सेमकाच्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल, बुकेवन हळूहळूच्या लोकांचेर बिरमत पाव म्हूण. त्या दाळा तें वयसर करता देव म्हणटा न्ही, तुमी 3 बागांची मांसां घट्ट खाया आनी उरिल्लें तें वेस्ट करा, आनी त्या पोटान तिल्ल्याची बिरमत पाव म्हाका सांगा, कित्याक देव कुड्डो गी मागना ताका दिसना गी. तुजें उणें कर, तुजो आडंबर उणें कर आनी तें दी दुबळ्यांक. कळ्ळें करत ह्या कार्यांत आमी तशें बरें मागचें न्ही. दुबळ्यांक पोटाक दी तूं माग, इगर्जीन माग आनी खंय माग कितें माग, त्या कार्यावळीन तूं वेस्ट करताय, तूं दवलत दाखयताय आनी तातूंत तूं जेवणाच्या पयलें जेवणाच्या मागणें घालें. चिकन गावन जालां, चिप्स गावन जाल्यात, सोरो पिवन जालां, सोरो पियेनातलें आनी सॉफ्ट ड्रिंक्स पिवन जालां, अर्दें पोट भरलां. ताजे उपरांत जेवणाचें मागणें हें सवाच्या वेळान जावचें न्ही गे. जेवणाचें पयलें मागणें म्हळ्यार घालें. तूं घरा जेवणाच्या पयलें म्हळ्यार तूं जेवण तयार करताय, तूं मागताय सारकें. हांगा न्ही चिंतून करना आमी कोणें एकल्यान केलें. पात्रापान म्हाका सांगलां, रोशन कालेंकरचें आमकां उलयतना तें येता, देखून हांवें तशेंच म्हणचें आसलें, पूण आतां हांव जागृत जालां आनी बिलकूल तें उतर म्हणजे थोड्यांत येवंक ना. एका फादरापान म्हणचें जाल्यार तो 12 वर्सां सेमिनारीन थियोलॉजी शिकला, निघालें शिकला, म्हणजे आतां तो शिकला म्हळ्यार एवढंच सांगलें पुरो म्हाका पुरो. ओके, तोच व्हिडियो तो बरी फामाद जालो. ताच्या उपरांत म्युझीक अल्बम कोडयाळ शारांत आतां जायते येतात. आय थिंक उजवाड संद्रामाचो तो रिक्रिएट तुवें केलोय अशें याद अंतक्षरी वय याद अंतक्षरी केली. ओके, न्ही हांव ते व्हिडियोचेर येता तशें तुवें सोद कितें परत सुमार केलाय. हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार खंयचेंय नवें सांग तूं आराम करताय. आतां ते प्रायसाचे पिकनीक हांव येवंकूच कारण तें काल कॉन्सेप्ट काल म्हूण आतां उचित वसती योजना ते एक नवेंच गोदली, क्रिसमस गोदली तें नांव तें पुरो हर एक नवेंच चिंताय आनी ताका लोकांचो पाठिंबो मेळटा. आनी आमकां एक 2-4 मिनटां आसात, तूं कितें सांगूंक अपेक्षिताय. एक तो व्हिडियो अल्बम मनशापणाचो, ताच्या उपरांत रिक्रिएशन ऑफ उजवाड संद्रमाचो, ताच्या उपरांत ही नवी नवी चिंतमां आनी नवी नवी तुवें व्हरचें. आतां संगीत सांग म्हणून गेले ताली निमाणी म्हणून गेली, सो काले म्हणटा तूं ओडटाय कशें पुरो फावो जाता तुका. हे जिणगी अनुभव गो मास्टर. आतां पोर हांवें असो व्हिडियो आज हांगा टिकेट मेकळीक जाली, पूण हो व्हिडियो हांवें म्हळ्यार कार्यक्रम आसा म्हणून 10 दिसां पयल्यान घाल्लो. तातूंत हांवें एक विशय सांगिल्लें, हें 10 वर्सां पयलीं उंपुल्लें तें बऱ्या सुवातेर पडुल्लें, पूण तातूंत कांटे आयले तें बऱ्या सुवातेर मोसराचे कांटे आनी तें कडप आयलें म्हाका. पूण तें बी घाल्लें हांव पळय, तें बी बेसांव पडलें जालें, पूण आनी एक विशय आसा तातूंत. त्या बियाक जायतें लायफाचें एक्सपिरियन्स आसा. तें व्हडसाल्लें बी जावन आसलें, देखून एक खांट्यांक मिनटांक केअर करनासतना वाडलें आनी ल्हानशें सस्वतें तें बी ओडार उग जालें. सुकणी येवन घोंटरां बांदलीं. तो डायलॉग हांवें सांगलो, हाचो अर्थ कालें म्हळ्यार आमकां जिवितांत हें बरो मेळाचें. हांवें केदाळे सांगचें, हांवें एका पात्रापाक कुशालायक सांगिल्लें आसा, फादर तुमी घरा देवस्थानांत धरले, तुमचें कुटुंब आतां देवस्थानाचें बरें इश्टगात्यांत आहा, जायते पात्रां तुमच्या इश्टगात्यांत आहात. ताका सांगिल्लें हांवें तुमी देवस्थानांत तशचें न्ही गे, तुमी तेंचें देवस्थानान जावन सेमिनारी गेल्यात, थंय तुमकां पक्रीपणां घेयात.
तें देवस्पण तुजे उपरांत डायरेक्ट इगर्ज तें देवस्पण तुमी संवसार भायर खंय पळयला हांवें पुरा पकरीपणां केलां म्हळ्यार वचनांतलो जागो ना करनातले विशय नात पुरा केला तर अनुभव कसो प्रॅक्टिकली काय आहा हांवें पात्रवाडे ह्या जागा कडेन खुशाला एक आमच्या मदल्या संवादा टायमार सांगलें पूण हें तूं सिरियसली काणकोण पळयशी जाल्यार हर एक अनुभव तुका जायचे तुज्या लायफांत असले सन्निवेश येताना तुका तें भोगतना तूं चिंतूंक करताय तेदा तूं सकाळ पर्यंत चिंतिनाय तूं अतवी वाट धरताय आनी तुका तें चिंतीचें म्हूण भोगतात तुज्या तें चिंताप समाजाक भायर येता अशें हांव चिंता आनी सगळ्या ते चिंतपानी जायते क्रांतिकारी जाल्यात ओडोड म्हळ्यार क्रांती केल्ले मनीस आसात तांकां तांच्या जिवाची जावन दी तांच्या आस्पदकाची केर नातली फिकीर नातली हांवें एक तांतलो ल्हान एक त्या दर्यांतलो एक बुळबुळो म्हणून चिंचे येस काल आज फाल्यां कार्यांत तुज्या संगीत सांजेची निमाणी संगीत सांज म्हणून दिलाय आनी तांतू मेळ्ळो आयवाज टिकेटी वचून मेळ्ळो आयवाज तो चॅरिटीक वता ह्युमॅनिटीक वता आनी ह्युमॅनिटीचें एक येवजण आसा ह्या दशमहोत्सवाक 10 वर्सां संपयत आसतना 10 दुबळ्यांक घरां बांदून दिवची आनी ताका व्हड आयवाजाचो गरज आसा आनी ताका सगळें फावो जावन दी आनी मेजून 7 म्हयने आसात 7 म्हयन्यांनी कितेंय जावंक पुरो नवाला जावंक पुरो सर बरें आशा येता मनुश्यपणाच्या विशयान चड जेकीर आसा आज संवसारभर झुजांची कळबणां मांडल्यांत खंय पुरा झूज पुरा कळबणां आसात ही पयस वचून समाधान असो एक स्वच्छंद आनी प्रसन्न एक आकाश तांच्या जाग्यार येवन दी आनी प्रकाश ब्रीज जावन दी म्हणून आशेता बरें रोशन बेळमण तुवें हांगासर येवन तुज्या ह्या कार्याची आनी ह्युमॅनिटीची आनी तुजी जिणयेची थोडी धोरणां आनी तुजे प्रिंसिपल्स तुवें हांगासर उगडल्यात तुका सर बरें आशेता दैजवळ सर बरें आशेता तुज्या निमाण संगीत सांजेक हय देव बरें करूं मास्टर तुका आनी दैजवळ मिडियाक हो अवकाश आमकां दिल्ल्याक म्हजो हिरो जेजू क्रिस्तान ह्या संवसाराक येवन मनशापण पासारलें आनी तितलें करूंक आमकां साधना ताजी एक ल्हानशी सवली जावन हांव करचें प्रयत्न करता पत्की जावन तरी देखून ह्या कार्याक जावंक पुरो फंड रेज करतना बिलकुल तुमचो सहकार हांव आशेता कित्याक म्हळ्यार हातूंत तो एक व्हडलो संदेश ह्या समाजाक दिवंक म्हाका आसा जावंक पुरो CSR फंड घे या तुमच्या मुखांतर कोणी दानी आसात जाल्यार तुमचे फ्रेंड्स आसात जाल्यार वेव्हार वहिवाटाचे खंयचेय व्हड स्पॉन्सर आसा जाल्यार दया करून आमकां ते मेळच्या परी ह्या समाजाचो सहकार आसूं दी व्हड मट्टार कोण दिता दिवन दीत ह्या ल्हान मट्टार एक टिकेट म्हणून घेवन हो शो यशस्वी जावन दी कित्याक हांव जायतीं प्लॅनिंग आसात जायते उद्देश आसात मुखल्या दिसांनी पावट मेळ्ळ्यार हांव ते सांगतालो देव बरें करूं येस हें जावन आसलें काल आज फाल्यां कार्य येवच्या अंक्यांत परत मेळया तवळ पर्यंत पळयते रावात दैजवळ 247 नमस्कार काल आज आनी फाल्यां